चोडण पंचायत हांव पंढरीकांत वर्णेकर सरपंच तसोच हांगासरलो मनीस सुद्दां नागरीक। पयलीं आमी कुंभारजुंव्या आसले आमकां वोटींग आनी आमी तिसवाडी तालुक्यान आमचो तालुको तिसवाडी तालुक्यांसून सरकारान सर्वे केली आनी ते कुंभारजुंव्या मतदारसंघान चडशे वोटर जावंक लागले आनी आमचो पाट आसलो पळय तो बिचोले एरियेक दर्या आसल्या कारणान समुद्र आसल्या कारणान आमचो पाट सेपरेट दाखोवंक लागलो। म्हणून आमकां पणजे अशी लागीं आहा, एक 4 किलोमिटराची पणजे आसा आनी ओल्ड गोवा सुद्दां अशी 5 किलोमिटराची आहा। पूण आमकां आयज हो पाट आहा तो बिचोले तालुक्यान समाविष्ट केलो, कित्याक लागून ताका लागीं पूल आसा आनी येवपाक वचपाचो परिचय आसा, बाजार आसा, लोक बाजाराकूय थंय वता, फेरीपोर्ट आसल्या कारणान हेवटेच लोकांचो संपर्क जाता। तेन्ना आमकां घातले त्या टायमार लायट आमकां खोर्लेसून आसली, उदक आमकां बिचोलेसून आसलें आनी अश्यो कारणांक आमकां उदक बिचोलेसून सोडटा आनी आमी बील फारीक करून वता पणजे, असो दुयी निर्माण जाताली। म्हणजे पणजे कंप्लेन दिताले आमी उदीक येयना, पणजे कंप्लेन दिताले आमी बाबा आमकां उदक सप्लाय ना, पणजे आमी हें करताले की बाबा आमकां नळाचें कनेक्शन दी, सगल्यो फायली आमी पणजे सबमीट करताल्यो आनी आमी उदीक सोडपी आसले पळय ते कशे बिचोलेसून आसले सगळी एरिया। कामदार थोडे सगळे बिचोले हांगा पणजेचे आसले आनी त्या कामदारांक बिचोले वचोन आमचे तर कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार टॅप सोडपाचो आनी कितें प्रॉब्लम आसल्यार तांकां तो एलावड नासलो। ह्या कारणान मागीर आमकां PWD सगळे आमकां वॉटर सप्लाय ती आमकां थंय घातली गेली। तशेंच आमचे 23 म्हळ्यार ह्या आमच्या PWD आमचे डेव्हलपमेंट सगळे वर्क आसले ते पणजे आसले आनी सगल्यो फायली आमच्यो पणजे वयताल्यो, रोड्साच्यो आनी सगल्यो डेव्हलपमेंट सगल्यो पणजे वयताल्यो। मागीर कितें जालें तेंच्या आमचो पळय हेवटेन समाविष्ट जायना फुडें आमकां आमची समतीत हेवटेन बिचोले आमकां घातले आनी आतां आयज आमकां बरें आहा, सुशेगाद आहा। अशें करता करता आतां परिस्थिती लायटीची, लायट आमी पणजे फारीक करता, खोर्लेसून येता, केन्ना केन्ना आमकां बिचोलेसून येता। म्हणून हो प्रश्न आमचो आतां अर्द्या कडचे म्हणजे शिमेर आसल्या कारणान आमची सीम खंय जाल्ल्या, अर्दे पणजे अर्दे मया हितून बिचोले, तेन्ना आमकां बिचोले आमकां बिलींग करचें अशें लोकांची आसा, जावं एकीच कडेन खंय तरी आसा स्थाय करचें। पूण करता करता सगळीं एक तर आमकां बिचोले चडशीं कामां, वोटींग आमची बिचोले मारता आमी, आमच्या मया मतदारसंघान मारता आनी चडश्यो गोश्टी पणजे ऑफिसान आसा। आमचे आतां कितें चडश्यो सर्वे हे ते सगळे आमचे बर्थ सर्टिफिकेट कितें आसता पळय तितल्यो, सिवील रजिस्ट्रेशन बी सगळे आख्खे ऑल थंय आहा। हांगाच्या लोकांची मतां कितें आसतली? लोकांची मतां पळय जाणून घेतल्यार चडशे आमकां म्हणटा कितें आमचे अर्दे हांगासर आहा, अर्दे थंय आसा, ते तुमी कितें तरी प्रयत्न करा की एकीच कडेन तरी हाडपाक आनी कडेन म्हणटा तुमी वोटींग करता मया मतदारसंघात आनी तुमी धांवता खंय पणजे, अशें आहा लोकांचें मत कितें आनी तेजे प्रयत्न आसा आनी तर आमकां दिसता की सगळेच तर एकीच कडेन जाले जाल्यार योग्य आहा। पूण तिसवाडी तालुको हो म्हाका दिसता बदलूंक शकचे ना अशें म्हाका दिसता, कित्याक तिसवाडी तालुक्याचो टच आहा तो 70 जावं बिचोले तालुको म्हाका दिसना, पूण तो तालुको चेंज जावचे ना हांवें करचें न्हू, बाकीचें कितें आहा तें सगळें हे डेव्हलपमेंट हें तें करचें अशी म्हाजी एक आसा सुचना। आनी लोकांचो व्यू चालू आहा आनी लोकांनी सांगता लोक की आमकां एकीच कडेन कितें तरी करा, प्रयत्न चालू आहा। तरी पळोवया, ट्राय आतां लोक सगळे 100% लोक कशें कितें वागतात तेजेर डिपेंड आसा। आमचे आमदार मयेचे श्री प्रेमेंद्र शेट आणि हालींच विधानसभेत एक प्रश्न घालून सरकारच्या त्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले, ते म्हणजे आमची चोडणा ही पंचायत पळय आसा, चोडण माडेल हो गांव हो इलेक्शनाच्या बाबतींत तो मया कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी बाकीचे सगळे जे एडमिनिस्ट्रेटीव गोष्टी पळय आसात त्यो सगळ्यो पणजे कडेन आसा। म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव थोड्योश्यो गोष्टी आतां बायफर्केट जाल्ल्यो आसा। फॉर एग्जाम्पल PWD पळय आसा, PWD रोड्स म्हणा, वॉटर सप्लाय म्हणा आनी बिल्डिंग्स हे सगळे हातून ते ऑलरेडी ट्रान्सफर जाल्ले आहा बिचोले कडेन।
त्याच बरोबर WRD असे तांचेय बी हे बिचोले कडेन जाल्ल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या बाबतींत अजून ते आमी मागिल्ले की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे आसा पळय ते बिचोले जावचे म्हणून. पण बाकीच्यो ज्यो कांय रेव्हेन्यू गोश्टी आसा, फॉर एक्झाम्पल मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टर म्हणा सगळे आजो, पण डेप्युटी कलेक्टर आमकां पणजेचो लागता, म्हणजे तिसवाडीचो लागता. मामलेदाराचे सगळे आमकां हाजे कडेन लागता. इलेक्शनाच्या बाबतींत फक्त जें कितें लागता तें बिचोलेक ट्रान्सफर केल्लें आसा. पण बाकीचे जे सगळे पळय आसात, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, हे सगळे आमकां पणजे लागता. त्यामुळे जर ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळय आसा, इवन पोलीस स्टेशनाच्या बाबतींत आमी हांगा थंय आमकां ओल्ड गोवा वचचें पडटा. ते पोलीस स्टेशन जर जाल्यार ते आनीक बरें जावंक शकता. एडमिनिस्ट्रेटीव हें करचें पडटलें, कारण आमी एडमिनिस्ट्रेटिवली आमी तिसवाडी तालुक्यान आहा, समजलें. आतां BDO आमकां तिसवाडीचो लागता. त्यामुळे एक तर जो पर्यंत सगळे चोडणा काडून बिचोली तालुक्यान घालिना, हें बायफर्केशन जर करिना, तो पर्यंत म्हाका दिसता हें एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट जातलें करपाक. कारण बाकीच्यो ह्यो ज्यो आसा रोड्स हें तें बाकीचे डिपार्टमेंट घालप हें सोंपें, पण एडमिनिस्ट्रेटीव जे म्हणजे रेव्हेन्यू जे हें आसा पळय ते घालतलो जाल्यार रेव्हेन्यू विलेज काडून सगळो आमच्या चोडणान 3 रेव्हेन्यू विलेज आसात. चोडण, आंबाडी आनी काराई म्हणून 3 रेव्हेन्यू विलेज. त्यो 3 रेव्हेन्यू विलेज काडून बिचोलीन घालिना तो पर्यंत हे ज्यो गोश्टी आसा, मामलेदार, पोलीस आनी तुमचे डेप्युटी कलेक्टर हेजे आनी सादारणशे डायरेक्ट लँड सर्वे हे जे डिपार्टमेंट पळय आसा ते थंय घालप हें पॉसिबल जावचें ना. त्यामुळे सरकाराक मातसो रिऑर्गनायझेशन ऑफ तालुका जे आसा ते करचे पडटले. त्या रिऑर्गनायझेशन तालुकान चोडण गांव पळय आसा तो बिचोलीन असो म्हणून हें करचें पडटलें. त्या शिवाय तें जावचें ना. बाकीचे डिपार्टमेंट घालप खूब सोंपें, कारण ते फक्त कामा पुरते अवलंबून आसा. हातूंत जे पळय आसा एडमिनिस्ट्रेटीव भाग आसा, त्यामुळे रिऑर्गनायझेशन ऑफ तालुका जावचें पडटलें. आनी त्यामुळे चोडणचो भाग पळय, चोडण पळय आसा तो सगळो काडून तिसवाडी तालुक्यांसून बिचोली तालुक्यांत घातले. ते जर केलें जाल्यार आपोआप सगळीं जी खातीं पळय आसा ती आमकां हांगा पडटली. सो असो हो क्लिश्ट थोडो भाग आसा. तो जर केलो, पण मागणी केल्या ती बरोबर आसा. इवन आतां आमचो धंद्याच्या दृश्टीन म्हणा किंवा बाजाराच्या दृश्टीन बी सुद्दां आमकां बिचोलीचे कडेन खूब संबंद येतात. हे खुबशे चोडणेचे लोक पणजे बाजारपेठेक वचचे म्हणून बिचोली हे करतात, प्रिफरेबल करतात. थोडेशे बाजारपेठी वस्तू बिचोले खरें म्हणजे चोडणे येवन चोवपाक मेळटात. सो त्यामुळे खुबसो तोय बी हें आसा. त्यामुळे एका दृश्टीन तें सोयीस्कर जातलें अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे सरकारान ह्या गोश्टीचेर विचार जर केलो आनी लोकांचें जर हें, कारण कांय लोकांचे दुसरे ओपिनियनूय आसूंक शकता, पण लोकांचो एकंदर सुचना बिचना मागून जर कितें अडचणी आसा त्यो सोडून जर हो म्हणजे सोय हाजेर हिसाब म्हणजे लोकांक हातून घेवन ऑन बोर्ड घेवन जर हें जर करीत आनी चोडणा जर हातून घेत बिचोली तालुक्यात जर घालीत, म्हाका दिसना व्हडलोसो कांय हें जातलो म्हणून. कारण आमी सामकें त्यामुळे टायम सेविंगच्या दृश्टीने बिचोली आमकां खूब हें पडटा. आनी बहुतेक खुबश्यो बाकीच्यो ज्यो एक्टिविटी पळय त्यो ऑलरेडी थंय ट्रान्सफर जाल्ल्यो आसा. सो त्यामुळे ही सूचना हें जें केलां पळय मागणी आमदारान, ही मागणी म्हाका तरी म्हज्या दृश्टीन तरी म्हाका दिसता हांव ताका पाठिंबो दिता. इतिहास म्हणजे चोडणाचो भाग जो आहा तो तिसवाडीन केला, पण मतदारसंघ जो आहा ते बिचोलीन उरले, तर कितें आसतलें तेचे ना. चोडणा हो ट्रेडिशनली तिसवाडीचो भाग पयलीं पासून आसा, म्हणजे पुर्तुगेजाच्या काळा पासून. कारण इल्लेश म्हणटा पळय, इल्लेश तिसवाडी म्हणजे 30 गांव, 30 रेव्हेन्यू विलेजीस. आनी चड करून सगळे ज्यो विलेजीस पळय आसा त्यो बेटां, इवन खुद्द पणजी म्हणजे बेटूच तें, फक्त ते कनेक्ट जाला ब्रिजांनी म्हणून ते हें जाता. ही सगळी सांतिश्तें पळय, दिवार, चोडणा, वाशी, तशें पळोवंक गेल्यार सगळीं 30 गांव तिसवाडी. आनी इल्लेश म्हणजे बेट, तिसवाडी बेट,
सो बेटाचो जो भाग सगळो बदलेला तो एक तालुको असो केल्लो तो हिस्टोरिकली. पण 2012च्या इलेक्शना पासून जेव्हा रिऑर्गनायझेशन ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज जाल्यो तेन्ना पासून कितें जालें की पयलीं तांणी कितें केल्लें एक गोष्ट हांगा नमूद करूंक जाय. इवन कोर्टाच्या बाबतींत सांत इस्तेवचे लोक कोर्टाक हांगा बिचोले कोर्ट केसीस पळय सगळ्यो हांव तांकां बिचोले म्हणून तांणी कितें केलें पयलीं सांत इस्तेवा काडलो आनी मयान घालो पयलीं. मागीर थंयच्या लोकांनी विरोध केलो, एजिटेशनां केली, कितें केलें म्हणून आमी हातूंत पडले. आमकां मागीर तांकां भायर दवरले कुमारजुव्यानूच आनी आमकां काडले आनी हाका घाले. इट इज द हिस्ट्री सांगता. हांवें न्हू तांणी एजिटेशन सुद्दां केलें सांत इस्तेच्या लोकांनी. सांत इस्तेव घालपाचें कारण तें आसलें कारण तांचे ऑलरेडी कोर्ट बीट सगळ्यो तांच्यो केसीस बी सगळ्यो सांत इस्तेव. हे जर करूंक जाता सांत इस्तेव हो जो भाग पळय आसा तो तिसवाडे नाशिल्लो कोर्टाच्यो केसीस आनी हाजे खातीर बिचोलीन जर आसा जाल्यार चोड ना तसो थंय घालपाक व्हडलेशें कांय हें जावचें ना. इवन कोर्ट मॅटर सगळी आतां आमी पणजे आसा, JMFC हें लागता आमकां खंयचे पणजे, ते आमकां मागीर JMFC बिचोली लागतली. आनी लॉट ऑफ ह्यो ऑर्गनायझेशन वर्क खूब आसा तो. सगळे मागीर केसी ट्रान्सफर करचे पडले, सगळे मॅटर्स ट्रान्सफर करचे पडले. त्यामुळे तो उच्च पातळीचेरूच तो विचार जावंक जाय. कळ्ळें न्ही. कलेक्टरान आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तें डिसिजन घेवचें पडटलें बिकॉज इट हॅज फार रिचींग कॉन्सिक्वेन्सीस. कळ्ळें न्ही. सो त्यो सगळ्यो गोश्टी पळोवन तो कसो सोयीस्कर जातलो हो निर्णय पळोवन अर्दे हांगा चोडणाचो विशय काडलेलो तो बिचोलीन सामील करपाचो. त्या विशयाचेर परिणाम म्हणजे कितें बरेंपण आनी वायटपण अशें कितें आसा? परिणाम हो बरोच आसतलो कित्याक एका अम्ब्रेलाच्या अंडर सगळे जर एक विलेजर्सांक जर फायदो जावपाक जाय म्हणजे सगळ्यो गोश्टी एकाच जर अम्ब्रेलाच्या अंडर येयल्यो जाल्यार त्या ग्रामस्थांक खुबसो फायदो आसता. आतां कशें जालां तिसवाडी खातीर जेन्ना काही गोश्टी आहा त्यो मामलेदार कचेरी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ह्यो आमकां आमच्या चोडणाच्या भावांक तिसवाडी एप्रोच करचें पडटा. इवन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, कलेक्टरेट थंय आसता पूण थंयसर अर्दे थंयसर आनी वॉटर सप्लाय हांगासर, हे वोटींग हांगासर. अशें तितून कितें जाता मनशाची जुमत जाता म्हणजे दुविधा निर्माण जाता. म्हणून आमी एक विनंती केल्ली आहा सगळ्या ग्रामस्थांच्या सहकार्यान तेंचें ओपिनियन घेवनूच एक सजेशन मांडिल्लें आहा सरकारा कडेन की अंडर दीस वन अम्ब्रेला हे सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आहा ते सगळे बिचोले येवचे आनी चोडणाकारांक आमच्या बिचोले तालुक्यांत समाविष्ट करून घेवचे अशें एक विनंती केल्ली आसा. नमस्कार. आमी चोडण गांव हो तिसवाडी तालुक्या कडेन संलग्न आहा, तेजे कडेन अटॅच आहा आयज पर्यंत. पण कांय फाटले जे डिलिमिटेशन जालें पळय त्या टायमारसून आमच्या पॉलिटिकली हितूनसून आमचो गांव जो आहा तो बिचोले तालुक्यान घातलो, मये मतदारसंघात जोडलो गेलो आनी अशे तरेन आमची ही वाटचाल सुरू जाली. पण खुबश्यो गोश्टी आहा ज्यो आमकां तिसवाडी तालुक्यान आसा सगळ्यो गोश्टी आमचे तिसवाडीनूच आसल्यो आमच्यो. जशें आमचे हें आसा PWD हें मोठें ऑफीस आहा आनी वॉटर सप्लाय आहा. मागीर तुजे WRD आसा, त्याच बरोबर आमच्या हें आहा WRD, PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी हें सगळें आहा पळय तें आमकां सद्या बिचोलच्यानूच येता. आतां आमचें उरलां हांगासर कितें तर कलेक्टर ऑफीस, मामलादार ऑफीस, पोलीस स्टेशन आनी BDO हेच उरल्या. पण हे थोडे हे आहा पळय डिपार्टमेंट ते इंटरकनेक्टेड आसा म्हणून ते हांगासर उरल्या. सादारणसो BDO आहा ते एकार ते वचों शकता थंयसर. पण पुलीस स्टेशन, मामलादार आनी कलेक्टर हे सगळे आहा पळय ते मातशे इंटरकनेक्टेड आसल्या कारणान तेका थोडे हें आहा. पण यदा कदाचित समजा सरकारान हें जर तर अशें ठरयलें की हे डिपार्टमेंट आहा ते चोडण गांवां बिचोले तालुक्या खातीर उपलब्ध आसचे किंवा ते बिचोले तालुक्यांतूच दिवचे अशें जर सुद्दां जालें जाल्यार ताचो थोडो लोकांच्या दृश्टिकोनांतून थोडो फायदो आसा. म्हणजे आमकां कशें पणजे गेले जाल्यार आमचो थोडो टायम पिड्यार जाता, चड जाता आनी हांगासर हें जाल्ल्या कारणान आमकां हेज्या टायमाच्या हितून आमी बेगीन पावता. त्याच बरोबर बिचोले जशें पणजेन जशी हें आसा कामाची जशी गर्दी आसता आनी लोकांची जशी गर्दी आसता ह्या डिपार्टमेंटांनी तशी बिचोले तालुक्यान नासल्या कारणान आमची कामां थोडी फास्ट जावंक शकता.
ती एक आमकां मोठी एडवांटेजाची बाजू आहा. आनी सगळे लोक जे आहा ह्या डिपार्टमेंट मामलेदार म्हणा, कलेक्टर म्हणा, पोलीस स्टेशन म्हणा, हे सगळे जाण आमच्या परिचयाचे हे आहा लोक आसा. आनी त्या खातीर तेजो फायदो इन जनरल पब्लिकाक जावंक शकतलो. त्या खातीर म्हाजें मत आसा की तशें जालें जाल्यार बरें जातलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.